गोंयांत पावस सुरू जावन एक म्हयनो जायत आयलो आनी फाटले 2-3 दीस जाले गोंयांत पावसान बरोच नेट धरला. पावस पडिल्ल्यान दर्या खळवळपाक लागला, देखून सरकारान पर्यटक तशेंच थळाव्यांक दर्या देगेर वचपाक मनाय घातल्या. मात ही बंदी घालून लेगीत आयतारा सकाळीच कालांगूट दर्यावेळेर पर्यटकांची बरीच गर्दी दिसून आयली. फकत गर्दी न्हय जाल्यार पर्यटकांची दर्या देगेचेर धुमशणां घालप चालू आशिल्ली. दर्याचेर भरती आसून लेगीत दर्या देगेचेर पर्यटकांची भरपूर प्रमाणात गर्दी जाल्ली दिश्टी पडली. नेटान मारपी ल्हारांक लेगीत हे पर्यटक भियाना जाले अशें ह्या वेळार दिसून आयलें. इतलेंच न्हय जाल्यार बऱ्याचशा पर्यटकांच्या हातांनी सोऱ्याची बाटली आनी दुसऱ्या हातीन पेटयल्ल्यो सिगारी सुद्दां दिसून आयली. दर्या खवदळिल्लो आसतना हे पर्यटक नशा करतात आनी दर्याचेर वचून धुमशणां मारतात आनी थंय आशिल्ल्या दृश्टी जीव रक्षकांचे लेगीत कांय आयकनात. देखून प्रशासनान हांचेर लक्ष घालचें अशें कालांगूट जीव रक्षकांनी मागणी केली. कांय एंटी गव्हर्नमेंट एनजीओन सरकारी प्रकल्पा आड घातिल्ली दर एक केस लडोवपाक सरकार आपलो वेळ आनी पयशे वगडायत आसा अशें म्हणीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी सरकारी प्रकल्पांक विरोध केल्ल्या दर एका एनजीओचेर टिका केली. ह्या एनजीओनी विरोध करूंक ना अशी एकूय प्रकल्पां ना अशें तो म्हणटा. तशेंच सरकार ह्या एनजीओ कडेन एक्रॉस द टेबल बसून चर्चा करपाक लेगीत तयार आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. बंडखोर फुडाऱ्यांचो गट केन्ना ना केन्ना मुंबय परत येतलोच. शिवसैनीक सगळे तयार आसा. आमकां फक्त एका इशाऱ्याची गरज आसा. मात आमी आमचो संयम बाळगून आसात अशी शिटकावणी शिवसेनेचो फुडारी संजय राऊत हाणें बंडखोर गटाक दिला. फाटल्या 2 दिसांत महाराष्ट्रांत जाल्ल्यो घडणुको पळयत जाल्यार जे पक्ष सोडून गेले ते बऱ्या खातीर भायर सरले अशें शिवसेनेचे फुडारी आदित्य ठाकरे हांणी बंडखोर फुडाऱ्यांक तोमणो मारला. काल तांणी पत्रकार परिशद घेतली. तो थेट प्रसारणाचेर काल उलयतालो. जे फुडारी शिवसेनेक घेवन गेला ते बऱ्या खातीर गेला अशें ताचें ह्या वेळार म्हणणें आशिल्लें. बंडखोर आमदारांच्या विरोधात शिवसेनेन जाग्या जाग्यार आंदोलनां करूंक सुरवात केली. मुंबयत बंडखोर आमदारांच्या विरोधात सामना कचेरेच्या मुखावयल्यान काल शिवसेनेन बायक रॅली सुद्दां काडली. ह्या वेळार बंडखोर आमदारांचो शिवसैनिकांनी निशेध केलो. तशेंच उद्धव ठाकरेच्या समर्थकांनी शिवसैनिकांनी घोशणाबाजी लेगीत केली. शिवसेनेचे बंडखोर आमदार सदा सरवणकर आणि एकनाथ शिंदे तशेंच प्रताप नायक ह्या आमदारांच्या विरोधात शिवसैनिकांनी घोशणाबाजी लेगीत केली.
गोंय पुलीस, उत्तर आणि दक्षिण गोंय पुलीस, गुन्या फांटो आणि कोंकण रेल्वे पुलीस हांच्या घुवळी वखदा विरोधी पंगडात 2022 वर्साच्या पयल्या 5 म्हयन्यांत 44 गुन्यांव नोंद करून 46 जाणांक अटक केल्या. हातूंतले 58.69% म्हटल्यार 27 हेर राज्यांतले आस्पाव आसा, 21.73% म्हटल्यार 10 गोंयकारांचो आस्पाव आसा आणि 19.56% म्हटल्यार 9 विदेशी जाण आसात. तातूंत सगळ्यांत चड 5 नायजेरियन, 2 रशियन, युगांडा आणि जपानांतले दरेकी एक नागरीक आसात. ह्या कारवाये वेळार राज्यांत 1,74,78,312 रुपया मोलाचे 64.796 किलो ड्रग्स जप्त केला. हातूंत 96.61%, 62.360 किलो गांजा आणि 200 ग्राम कॅनॅबिस बियांचो आस्पाव आसा. येता त्या 4 ते 5 वर्सांत हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टरांत खूब सुमार 2 ते 3 लाख नोकऱ्यां खातीर सुवाती तयार जातल्यो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. तरणाट्यांनी आपूण आपलें करियर कशें घडोवपाचें हें पळोवपाची गरज आसा अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. पद्मिना फावंडेशन ह्या संस्थेत आयोजीत केल्ले एका कार्यावळींत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो. येता त्या 4 ते 5 वर्सांत हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टरांत जाय तश्यो युवकांक खातीर नोकऱ्यो उपलब्ध जातल्यो अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. तशेंच ह्या हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट सॅक्टराचो तांच्यांनी लाभ घेवचे अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां, जेणे करून नोकऱ्यो प्रायव्हेट सॅक्टरांत उपलब्ध जातल्यो. पेडणे वाळपय परस दक्षिणेंतल्या केपें मुरगांव म्हालात चड पावस पडला. मॉन्सून सुरू जाल्ले पासून सगळ्यांत चड म्हणजेच 29.86 इंच पावस केपें म्हालात पडला. अंदूच्या हंगामात आतां मेरेन 23.29 इंच पावस पडलो, जाल्यार फाटल्या वर्साच्या तुळेंत सरासरी 19% तो उणो आसा. 29 जून मेरेन उटंगराचो पावस कायम आसतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयतारा ऑरेंज अलर्ट जाल्यार फुडले 2-3 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. शुक्रार शेनवारच्या 24 वरांत म्हापशा 1.85, पेडणे 1.1, फोंडे 2.55, पणजे 2.96, पोरणे गोंय 3.7, सांखळी 1.78, वाळपय 1.55, काणकोण 1.82, मुरगांवां 3.33 अशा तरेन पावसाची नोंदणी जाली. 26 जुलय आंतरराष्ट्रीय घुवळी वखदा विरोधी दिसा निमतान सकाळी 9 वरांचेर कालांगूट पुलीस दळान शांतादुर्गा देवळा सावन कालांगूट रेजिडन्सी मेरेन ड्रग्स वेवहार विरोधी दिसाची रॅली काडली. ह्या रॅलीन शाळेंतल्या भुरग्यांनी लेगीत वांटो घेतिल्लो. से नो टू ड्रग्स हाचे तक्ते आनी ड्रग्साच्या विरोधात नारे दीत ही रॅली काडली, जातून ड्रग्साचो वापर जिवाक घातक असो संदेश लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न कालांगूट पुलीस दळ तशेंच शाळेच्या भुरग्यांनी ह्या रॅलीत वांटेकार जावन दिलो. ही रॅली काडल्या उपरांत पुलिसांनी भुरग्यांचे सुद्दां आभार व्यक्त केले. दिवचलच्यान आनीक 225 वारकऱ्यांनी पंढरपुराची वाट धरल्या. टाळ मृदुंगाचो गजर, ज्ञानबा तुकाराम, माऊली तुकाराम असो विठ्ठल नावाचो जयघोश करीत आणि पावसाच्यो सरी झेलीत आयतारा सकाळी मुळगांवच्यान विठ्ठल भक्तांनी चलत पंढरपुराची वाट धरली. 13 दीस चलत वारकरी आता पंढरपूर वयतले. पांयवारीक सुरवात करतना कळस दोडामार्ग मठाचे दादा साई महाराज हांची हाजिरी रावन वारकऱ्यांक तांणी आशिर्वाद दिले. मुळगांव वारकरी संस्थेच्या बॅनरा सकयल आणि वारकरी संप्रदायाचे रघुनाथ गाड हांच्या फुडारपणा खाला वारकऱ्यांनी पंढरपुराची वाट धरली. हे वारकरी आषाढी एकादशीक पंढरपुरा चंद्रभागा तिराचेर भरपी विठ्ठल भक्तांच्या मेळाव्यात वांटेकार जातले. ह्या वारकऱ्यांमध्ये बायलांचो आस्पाव आसा. मुळगांव वारकरी संस्थेची अंदूची ही तात्पुरती वारी आसा.
2 दीस सुमार उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान शेनवार सुमार 8:15 सुमार फोंड्या हवेली कुर्टी वाठारांत अचकीत आंब्याचें झाड पडून दुचाकी चलोवपी एकलो गंभीर जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकी चलोवपी मनीश कुमार हाची पिराय आशिल्ली 35 वर्सां हो थंयच्यान पसार जातना अचकीत वयल्यान ताचेर झाड कोसळ्ळें आनी तो त्या झाडाच्या पोंदा चिड्डालो. फोंड्या उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी बेगोबेग थंय धांव मारून तें झाड बाजूक काडलें, ताका सुखरूप भायर काडलो. ताच्या तकलेक मातसो मार लागिल्लो देखून फुडल्या तपासणी खातीर ताका फोंडेच्या ID हॉस्पिटलांत सध्या दाखल केला. पावसान अश्यो घडामोडी जायत आसा. फाटले कितलेशेच दीस जाले झाडां पडपाच्यो घडणुक्यो घडत आसा. फाटली 47 वर्सां जाली पयली तात्पुरती प्रधानमंत्री जाल्ली इंदिरा गांधीन 25 जून 1975 दिसा आणीबाणीची घोशणा केल्ली. सामान्य लोकांचे जिवीत विस्कळीत केल्ले. सरकारा आड उलोवपी लोकांक ख्यास्त लेगीत जाल्ली. आणीबाणीच्या वेळार लोकांनी 21 म्हयने हो अत्याचार कसो बसो सोंसलेलो. हे केन्नाच विसरपाक जायना म्हणून आनी तांकां केन्नाच माफ करपाक जायना अशें वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकारान सांगलें. शेनवारा वास्को भाजपाच्या युवा मोर्चान आणीबाणीच्या काळ्या दिसाच्या निमतान ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. त्या वेळार दाजी कृष्णा साळकर उलयतालो. ह्या वेळार भाजपा वास्को मंडळ अध्यक्ष दीपक नायक, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जयंत जाधव, प्रशांत नार्वेकर, रुपेश पालेकर, दामोदर लोटलीकर, रिमा सोनुर्लेकर हाजीर आशिल्ली. गोंयांत कोट्यांनी रुपयांची जमीन बळकावप आनी ताची परस्पर विक्री करप घोटाळ्यांतलो मुख्य दुबावीत आरोपी म्हणजेच हो विक्रांत शेट्टी हाची म्हापशे पयलो वर्ग न्यायालयान सशर्त जामिनाचेर अखेर सुटका केली. तशेंच शेट्टीक 8 दीस सुमार गुन्यांव फाट्यांत हाजेरी लावपाची अट घातल्या अशें विक्रांत शेट्टी हाच्या वकिलान पत्रकारांक सांगलें. मजगती ह्या कामात विक्रांत शेट्टीक मूळ कागदपत्रां मेळोवन दिवपी पुराभिलेख खात्याचो कर्मचारी धिरेश नायकाक SITन अटक केली. न्यायालयान ताका 4 दीस पुलीस बंदखणीत दवरपाचो आदेश सुद्दां दिला. कोलवाडा ड्रग्स प्रकरणाची आनीक एक केस मुखार आयला. कोलवाडे बंदखणीत ड्रग्स तस्करी प्रकरणात आनीक एका मनशाक अटक जाली. ह्या आदी ह्या ड्रग्स रॅकेटान कोलवाडे बंदखणींतल्या जेल गार्डाक 4 ग्रॅम कोकेना सयत पुलिशेन अटक केल्ली. हो जेल गार्ड बंदखणींतल्या एका विकेट भगत नांवाच्या कैद्याक गोवडी वखदांची पुरवण करतालो. ते आतां स्पश्टय जालें. ह्या प्रकरणात घुसपल्ल्या योगेश पागी हाका काणकोणाच्यान अटक केल्या आनी ताणें आपल्या गुन्यांवाची कबुली लेगीत दिली अशी माहिती पुलीस अधिकारी DYSP जिवबा दळवीन दिली. ह्या प्रकरणात आमकां लागीं यश मेळ्ळा आनी ह्या प्रकरणाचेर फुडलो सोद वावर चालू आसा अशें DYSP जिवबा दळवीन सांगलें. गोवडी वखदां ही एक वायट गजाल आनी ताचो परिणाम वायट आसता. ताचो वापर करप पुरायपणान बंद जावपाक जाय आनी ते खातीर दर एका वाठारांत अशा प्रकाराची रॅली काडप ही खूब गरजेची आसा जेणे करून प्रत्येक वाठारांत जागृताय निर्माण जातली अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकरान सांगलें. शेनवारा दीप विहार उच्च माध्यमीक विद्यालय हेडलँड सडा हांगा वर्ल्ड एंटी नार्कोटीक रॅली काडल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या रॅलीत उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी तशेंच शिक्षकांनी लेगीत वांटो घेतिल्लो.
हळदोणे मतदारसंघात जमिनी पोंच्यान लायट दिवपाच्या कामाक प्राधान्य दितलो अशें थळावो आमदार कार्लोस फेरेरान सांगलें. आपल्या जल्मदिसा निमतान खोडजुव्या 2 ट्रान्सफॉर्मरांचें उक्तावण ताणें केलें. त्या उपरांत तो उलयतालो. पोडवाल आनी बेला फ्लोर वाठारांत 2 ट्रान्सफॉर्मर घातल्यात. ह्या ट्रान्सफॉर्मराचो 60 ते सुमार 70 फॅमिलींक तरी लाव मेळटलो अशें ताणें सांगलें. ट्रान्सफॉर्मराच्यो फायली क्लियर केल्ले खातीर ताणें वीज खात्याच्या अभियंत्यांचे उपकार आठयले. हळणकार शिक्षण संस्थेन आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स आनी बेकायदेशीर वेवहार आडीचो दीस एका खासा कार्यावळीचें शुक्रारा दिसा आयोजन केल्लें. कोलवाळे पुलिसांनी भुरग्यांच्या हाजेरींत हो दीस मनयलो. ह्या वेळार DYSP जिवबा दळवी, P सोमनाथ माजीक आनी हेर हाजीर आशिल्ले. भुरग्यांनी ड्रग्स सारक्या विशांक बळी पडून आपली जीण धोक्यांत घालची न्हय ह्या हावेसान खासा युवकांक खातीर ही खासा शिबिराचें आयोजन केल्लें. शेनवारा 109 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाली. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो देंवून तो आतां 896 पावलो. फाटल्या 24 वरांत 139 जाण बरे जावन ते घरा गेले. रिकवरी दर 98.9% आसा जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 1163 जाणांची कोरोना तपासणी केल्ली. ह्या तपासणेंतल्यान 109 जाणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आयले. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे पोगो बील आतां तयार आसा आनी मुखावयल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे बील मांडटले अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान सांगलें. गोंयकारांचे हित जाणून ते राखपा खातीर खासदार श्रीपाद नायकान तशेंच गोंयच्या सगळ्या आमदारांनी ह्या बिलाक तेंको दिवचो अशी मागणी विरेश बोरकारान केल्या. दोनूय खासदारांनी हे प्रश्न संसदेत मांडचे तशेंच हे प्रश्न सुटाना जाल्यार ह्या विशीं प्रधानमंत्र्याक बरोवन कळोवचे आनी गोंयच्या तरणाट्यांचेर जावपी अन्याय थांबोवचे अशें सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार म्हणटा. सरकारान PSI पोस्टाचेर जांकां भरती केला तातूंत सरकाराचे एक व्हडले फ्रॉड आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विकास भगत हाणें केला. हो सगळो सरकाराचो गोंयच्या लोकांक पिशान काडपाचो खेळ चल्ला अशी टिका ताणें केली. तशीच ही भरती स्थगीत करची अशी मागणी भगतान केल्या.
गोयच्या सरकारी जमिनीचेर केल्ल्या अतिक्रमणाचेर कारवाय करीत थंय पीपीपी तत्वाचेर उदरगतीची नवी प्रकल्प हाडटले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोयच्या खासगी जमिनी सयत सरकारी जमिनींचेर गुंतवणूकदारांक उद्देग सुरू करपाक महत्व दितले. हातूंतल्यान गोयची उद्योगीक क्षेत्र घटमूट जातली असो विश्वास मुख्यमंत्र्यान व्यक्त केला. येता त्या सप्टेंबर म्हयन्यांत गोंय सरकार फिक्कीच्या जोडपावलान गोवा इन्व्हेस्टमेंट समिटी घडोवन हाडटले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री हांणी पोरू ही समिटी गोंयांत घडोवन हाडची अशी मागणी करपी निवेदन आपणाक दिल्ले. ही समीट जायत जाल्यार गोंयांत गुंतवणूकदार व्हडा प्रमाणात येवंक शकता अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. GCCIच्या 114व्या सर्वसाधारण सभेत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांगासर मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. आमरण उपोशणाक बशिल्ल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भलायकी दिसान दीस इबाडत आसा. 7 कर्मचाऱ्यांतली पौर्णिमा गांवकर हिची भलायकी सामकीच इबाडिल्ल्यान तिका गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचारा खातीर व्हरचें पडलें. तिची साखर 20चेर पावला जाल्यार तिचें प्रेशर 70चेर पावलें. वट्ट 31 दीस जाले अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन अजून चालूच आसा आणि तातूंतले सुमार 10 दीस जाले ह्यो 7 अस्तुऱ्यो आमरण उपोशणाक बसल्यात आणि दिसान दीस तांची भलायकी वाडत आसा. मात सत्ताधारी सरकारांतल्या एक्काय मंत्र्याक तांकां भेट दिवन सादी विचारपूस लेगीत करूंक जावंक ना अशें म्हणीत काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान भाजपा विरोधात तिडक उक्तायली. ह्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न बेगोबेग सुटावे करची अशी आमी सातत्यान सरकारा कडेन मागणी करत आसा अशें अमित पाटकर सांगतात. तशेंच मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणात लक्ष घालून ह्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न बेगोबेग सुटावे करचे अशी मागणी पाटकरान केल्या. फाटले 4 दीस पडपी पावसान शेतकारांच्या तोंडार हांसो फुल्ला. पावसाच्या सांगतान दिवचल म्हालांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत शेतकामाक नेट आयलो. पिळगांव वाठारांत तर सध्या शेतकारांनी नांगरपाक सुद्धा सुरवात केली. अंदू मिरग सुरू जाल्या उपरांत सुमार 15 दीस शेताची कामां करपाक फावो तितलो पावस पडूंक नाशिल्लो. देखून शेतकारांक हुस्को जाल्लो. मात आतां पावसान नेट धरिल्ल्यान शेतकार उमेदीन शेतान देंवपाक लागले.